गोवा टुडेंत सिद्धी गांवसाचो येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. गोवा बोर्डाच्या 10वेचो निकाल फाल्यां सोमारा सांजे 5:00 कोविडांत परीक्षा रद्द जाल्ल्यान बोर्डाच्या पॉलिसी प्रमाण निकाल सायन्स डिप्लोमा एडमिशनाक एंट्रन्स. कर्फ्यू आनीक 19 जुलै मेरेन वाडलो. जिम 50% कॅपॅसिटीन उक्तें. दुकानां सांजे 7 मेरेन चालू. इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उक्तें. धर्मीक थळांनी 15 लोकांची मर्यादा. केकाची गांधीगिरी. आपाच्या कार्यकर्त्यांचेर परत तांतयां टोमाटांचो पावस. बाबाशानाक जाप विचारूंक गेल्ले कडेन बोवाळ. फटाशांचो फार. बाबाशान म्हणटा कामां जावंक जाय म्हूण बीजेपीत. नव्या जुवारी पुलाच्या बांदकामाक गोंयकारांचोय हातभार. दिलीप बिल्डकॉनाचे टिमीत एकलेच चली गोंयकार. फ्लायओव्हर क्वॉलिटी चेक करपी गोंयकार. खासा रिपोर्ट. गोवा डेरींत गैरव्यवस्थापन. अर्थीक गैरकारभार. असिस्टंट रजिस्ट्राराचे चौकशेंत ठपको. सहकार रजिस्ट्राराच्यो आदल्यो. सध्याचे संचालक एमडीक नोटीशी. केस 29 जुलयाक. गोंयांत फुडले 3 दीस ऑरेंज अलर्ट. जगला मारून पावसाचो अदमास. नुस्तेकारांनी 15 जुलै मेरेन दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. पोरू परस मान्सून पावस 6 इंच उणो. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाची गोंय भेट दुसरे फावट रद्द. प्रदेश बीजेपी म्हणटा नड्डाचे दिल्ली शेड्यूल बिझी. सोमारा मंगळारा थारिल्ली गोंय भोंवडी. आनी अर्जेंटिनान 28 वर्सांनी कोपा अमेरिका उखल्लो. ब्राझीलाक एका गोलान हारयले. मेसीचो दुखापत आसतना खेळ. बार्का कलीक नेमाराचें सांत्वन करपी मेसीचे पीक व्हायरल. गोवा बोर्डाच्या 10वेचो निकाल फाल्यां सोमारा सांजे 5:00 23,967 भुरग्यांचो फुडार निकालाचेर थारतलो. कोविडाच्या अरिश्टांत परीक्षा रद्द जाले उपरांत बोर्डान भुरग्यांक मार्क दिवंक केल्ले पॉलिसी प्रमाण निकाल भायर सरता. निकाल जातकच जांकां 11वेक सायन्स डिप्लोमाक एडमिशन जाय तांचे खातीर एंट्रन्स एग्जाम आसतली. मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन प्रुडंटाक सांगलें. कर्फ्यू आनीक 7 दीस 19 जुलै मेरेन वाडयलो. कर्फ्यू आनीक सदळ करतना जिमवाल्यांक थाकाय. इंडोर जिम 50% कॅपॅसिटीन उक्ते करूंक परवानगी. तशेंच इंडोर आनी आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सूय उक्ती. मात प्रेक्षकांक एंट्री ना. दुकानां सांजे 7 मेरेन उक्ती. पयलीं 6 मेरेन मर्यादा आशिल्ली. धर्मीक स्थळांय उक्ती. मात 15 लोकांकूच घेवन कोविड नेम पाळून धर्मीक विधी करपाचे. केकाची गांधीगिरी करूंक गेल्ले कडेन तांतयां टोमाटां मारली म्हूण बाबाशानाच्या घरा निशेध करूंक गेल्ल्या आपाच्या कार्यकर्त्यांचेर परत तांतयां टोमाटांचो पावस. आपवाले येतात म्हूण कळटनाच आदींच पुलीस फोर्स तयार. बाबाशान ताच्या कार्यकर्ते आनी आपवाल्यांचे पेटले. भायले भितरले वाद. बाबाशान म्हणटा कामां जावंक जाय म्हूण बीजेपींत गेला. दोनूय वटयां फटाशांचो फार.
गोंयचे ऑफिसा भायर आयली. तुम्ही सगळ्या गोंयकारांनी पळयलां आसतलें 16 गांवके हातीन घेवन आसा. म्हज्या सायडीन मातिल्दा आसा, रोशनीबाई आसा, म्हज्यो बेरविंदाबाई आसा, लेडीज आनी नुयेकार आशिल्ले. आमी प्रोटोकॉल सांबाळून 15 जाणां गेल्लीं. पूण मागीर आमी थंय वतकीर वी वर शॉक्ड टू सी अ मॉब ऑफ ओवर 100 पीपल. काल त्याच्या बायलेन फ्रिडा दिसांनी येवन बुरश्यो गाड्यो मारल्यो. ह्या बायलेचेर थापट मारले काल आणि म्हाका बुरश्यो गाड्यो मारल्यो. कितेंय पर्सनल लेवलाचेर उलोवपाक गेले आनी वायट दिसता की भुरग्यांक पॉलिटिक्सांक हाडपाक शिरी पडना. तुजे समज आमी तोंड उक्तें केलें चिकी फिकी आनी मिकी बरोबर तूं कितें करताले तें, पूण आमी त्या लेवलाचेर वचपाना कित्याक ती आमच्या मर्यादांनी. आमदार सुद्दां फुटून जे घात करून गेल्ले गोंय ताणें तो केक घेतलो. ह्याच आमदारान दादागिरी घाली, गुंडांक फुडें काडले, पुलिगिजन जे केले बायल मनशाचेर गाडयो घाल्यो, तात्या मारले काल कित्या खातीर. आनी हो आमदार लायकीचो आसा गोंयचो. कोण वेलकम केला बट सांगून आलो म्हणून काल सॅटर्डे जेवणा वगत येयले आमी जेवपाक बसलो आसले तर सांग न्हू आमकां आमी रावता आसले वेलकम करता आसले आनी केक घेवन येवप म्हळ्यार कितें म्हाका सांग करूं केक घेवन आतां 2 वर्सां जालीं 2 वर्स सेलिब्रेट करूं येयलें कित्याक आतां इलेक्शन आहाय मग प्रतिमांगे म्हळ्यार जाणाय तुमी ते फकत शुटींग काडूं आनी फोटो काडूं म्हळ्यार पुरो ताका आनी कांय ना. ते इलेक्शन पॉलिटिक्सांक म्हणटा ते केन्ना जिखपाना, ते 5 दिगून जिखपाना, ते फकत थंय वयत थिंगा फोटो काडूं जाय, फोटो काडले ते हॅपी. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. नव्या जुवारी पुलाच्या कामात गोंयकार इंजिनियरांचो हातभार. दिलीप बिल्डकॉनाच्या इंजिनियरांच्या टीमीत एकलेच चली काम करता. ते गोंयकार. बांबोळे ते आक्षे पुला मेरेन आनी मागीर कुठ्ठाळे ते वेर्णा देवणेर मेरेन फ्लायओव्हराचो क्वॉलिटी चॅक करपी गोंयकार भुरगो. अमेरिकन ब्लूम कन्सल्टन्सीन लोटलेच्या ह्या गोंयकार इंजिनियरांचेर जबाबदारी दिल्या. खासा रिपोर्ट. 3 वर्सां जाली दिलीप बिल्डकॉन गोंयचो सगळ्यात व्हडलो नवो जुवारी पूल करता. 3 फेजींनी जावपी हो पूल बांबोळेच्या देवणेर फ्लायओव्हरान सुरू जाता. तो बद्द मेन पूल काडून वेर्णा देवणेर सोंपता. दिलीप बिल्डकॉनाचे इंजिनियराचे टीमीत एकूच चली इंजिनियर आसा, फोंडेचे दिक्षा सावंत. सद्याक आमी आसा जुवारी ब्रिजाचो नवो जुवारी ब्रीज हांगासर जावपा लागला. सगळ्यांक खबर आसा हो जुवारी ब्रीज एक कंपनी हँडल करता, म्हणजे जो कन्स्ट्रक्शन आसा ते दिलीप बिल्डकॉन. आनी जशी आमकां इन्फॉर्मेशन एक मेळ्ळी त्या इन्फॉर्मेशनाच्या आधारार आमी एक हांगासर सिवील इंजिनियर आसा जाचें नांव जावन आसा दिक्षा सावंत. तेजे वांगडा आमी हांगासर कांय गजाली करपाक आयल्यात. आनी इन्फॉर्मेशन आमकां अशी आसा की ते एकटेच बायल मनीस ह्या कंपनीन आसा जे सिवील इंजिनियर म्हणून काम करता आनी जे जावन आसा आमच्या गोंयचे. सो आमी तेजो एक्सपिरियन्स विचारया, ह्या कंपनीन तेजो काम करपाचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो ते आमी ताका जाणून घेवया. म्हाका सांग तूं ह्या कंपनीन पावलें कशें? जशें आमी म्हणटा की एकटेच बायल मनीस, पूण तूं कशें पावलें ह्या कंपनीन? जस्ट म्हाका अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, जॉब वेकन्सी आशिल्ली सो मेळ्ळी आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट बीन केलें आनी म्हाका चान्स दिलो बिकॉज दीस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन द कंट्री. म्हणजे रेर आसता हे, सो आय फील वेरी लकी की म्हाका चान्स मेळ्ळो हांगा काम करपा खातीर. सो दिक्षा आमकां सांग, तूं एकटेच बायल मनीस ह्या कंपनीन एज अ सिवील इंजिनियर काम करता. तुका कसो रिस्पॉन्स मेळटा? तुका जी टीम आसा बाकी सगळे जे दादले मनीस आसा तुज्या वांगडा काम करता, कशें आर यू कम्फर्टेबल? कशें तुका फील जाता? म्हाका खूब कम्फर्टेबल दिसता. म्हाका कोणें तशें केन्ना फील करून दिवना की हांव एकटेंच चली काम करता. आनी आफ्टर ऑल ते आपल्या थिंकिंगाचेर आसता न्ही, सो हांवें हो थॉट केन्ना तकलेन दवरूच ना की बाबा हांव एकटें चली आसा वॉट एवर. स्टार्टींग मातशें दिसतालें बट इन टायम सगळीं फ्रेंडली आसा हांगा, कोणेंच अशें केन्नाच काय प्रॉब्लम जावना. तर दिक्षा म्हणल्यार हो आतां सद्याचो प्रोजेक्ट आसा तो सोंपलो काय मागीर ही जी कंपनी आसा तांकां भायर प्रोजेक्ट्स मेळटले गोंया भायर. सो तुजे कितें प्लॅन्स आसा? तूं ह्या कंपनी वांगडा गोंया भायर वतले काय कशें कितें? सपोज आनीक अशेंच प्रोजेक्ट गोंयान येत रावले जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटी हांगाच मेळपाक शकता न्ही. सो आय एम जस्ट होपिंग की आनीक अशेंच प्रोजेक्ट गोंयान येवं. दोनूय वटे ह्या फ्लायओव्हरांचो क्वॉलिटी चॅक आनी बाकीच्यो गजाली तपासपाचें काम ब्लूम कन्सल्टन्सीक दिलां. तेवूय ऑन ग्राउंड काम एक गोंयकार भुरगो रघुदत्त पै पायणीकार पळयता. As a consultant, we are fully responsible for the supervision of this project, right from the material procurement, till billing, and its approval as per the specifications, as standards which are been prescribed by the MORTH, as well as the IRC specification, Indian Road Congress specification. So on that basis, आम्ही verify करतात. Then we give approval to the contractor.
then my as that way contractor goes ahead with the project working of the execution part. Quality, design, everything. It is not only quality. पूर्ण एक्झिक्युशन जें आसा पळय कामाचें जें सुपरविजन आमच्या अंडर आसा. वी आर ए टीम ऑफ अबाउट 14 to 15 people. जुवारी पुला सारखे प्रकल्प गोंयांत येत रावले जाल्यार गोंयचे इंजिनियरांक गोंयांतूच मोठ्या प्रकल्पांचेर काम करपाची खंय संद मेळटली. बिईंग ए गोवन एक एडवांटेज एक जाली की पयलीं असले प्रोजेक्ट गोंयांत येनाशिल्ले आनी असले प्रोजेक्ट बिईंग ए सिवील इंजिनियर असले प्रोजेक्टा लागून आमकां बरें पयस वचचें पडटालें 100 म्हणजे नॉट लिविंग द होम. Because of the I think the best vision of our late Manohar Parrikar, he has bought these projects in Goa which has helped the civil engineers here, so we can be here, work, get knowledge as well. आणि असले प्रोजेक्ट जे पयलीं अब्रॉड बी जाताले ते आतां हांगा जातात वेर that is a good शेटी एक्सपिरियन्स मेळटा. यू आर देर अँड ओनली थिंग यू हॅव टू वर्क हार्ड फॉर इट. सो ते काम देन गोवन्स विल बी मोर बेनिफिटेड दॅट वे. आणि प्रोजेक्ट असे हय असल्यार फॉर इट इज अ रियली इट विल बी बिग मून फॉर ऑल द सिवील इंजिनियर्स इन गोवा हू आर पासिंग आउट फ्रॉम हियर, लायक द बोरी ब्रिज project which is planned ahead, the MOPA project which is about to happen. There are lot of which are directly handled by the Ministry of Road Transport and Highways. The project asle ayल्यार jobs are there for the Goans. Only thing people have to work hard and achieve the goals whatever the new civil engineers who are coming out of the इंजिनियरिंग कॉलेजेस. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. गोवा डेअरीतले गैरव्यवस्थापन आणि अर्थीक गैरकारभाराचेर सहकार रजिस्ट्रारान गोवा डेअरीच्या बोर्डाच्या आदल्या संचालकां बरोबर सध्याचे संचालक आणि आदले एमडी कारणां दाखय नोटीस काडल्या. प्रकरणांची असिस्टंट रजिस्ट्रारान इन्क्वायरी केल्या. रिपोर्टांत सगळ्यांचेर ठपको. रजिस्ट्रारान सगळ्यांक जाप दिवंक म्हयन्याचो प्राझ दिला. केस 29 जुलयाक दवरल्या. व्यवहारात गैरगजाली आणि आर्थिक गैरकारभाराक लागून गोवा डेअरीक कोट्यांनी रुपयाचें लुकसाण जालां. असिस्टंट रजिस्ट्रारान एन्क्वायरी केल्या उपरांत गजाल भायर सरल्या म्हण ऑर्डरीत म्हणलां. गोरवांच्या खावडीत सबस्टँडर्ड माल वापरला. इतलें आसतना हरकत घेनासतना गोवा डेअरीच्या ऑफिशियलांनी बिलां सेटल आनी क्लियर केल्या म्हण रिपोर्ट. खेरीज सगळ्यांत चड बोली लायिल्ल्या बोलीदारांच्या म्हशीचें दूद घेवपाच्या वेव्हाराक लागून डेअरीक 50 लाखां परस मायज लुकसाण. कॅटल फीड प्लांटांत युरिया आनी ऑप्टिजन वापरला म्हण आरोपाची असिस्टंट रजिस्ट्रारान इन्क्वायरी. ताचेर अजून निश्कर्श ना. इन्क्वायरी रिपोर्टाच्या आधाराचेर सहकार रजिस्ट्रारान बोर्डाच्या आदल्या तशेंच सद्याच्या संचालकाक आदल्या एमडीक कारणां दाखयात नोटीस काडल्यात. रजिस्ट्रारान 29 जुलयाक सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. गोंयांत फुडले 3 दीस ऑरेंज अलर्ट. दर्यादेगेर सुमार 55 किलोमीटर नेटान वारें मारतले. जगला मारून पावस पडूं येता म्हण हवामान खात्याचो अदमास. शारांनी बुट्टी झाडांची पडझड चालूच. नुस्तेकारांक 15 जुलय मेरेन दर्यांत वचचें न्ही म्हण शिटकावणी. 24 वरांत 2.5 इंच पावस पडला. मान्सून सिजनाचो 40 इंच जालो. फाटल्या सिजना परस 6 इंच उणो. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. They guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa.
बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाची गोंय भेट दुसरे फावट रद्द. दिल्ली ताचे शेड्यूल बिझी म्हूण प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन अर्जंट पीसी आपोवन मिडियाक कळीत केलें. सोमारा मंगळारा 2 दीस नड्डा गोंयांत येवपाचो. पक्षाचे आमदार, मंत्री, पदाधिकारी, फुडारी, पक्षाच्यो वेगवेगळ्यो संघटना, मोर्चा मंडळा बरोबर ताच्यो बसका आशिल्ल्यो. बीजेपीन जय्यत तयारी केल्ली. सकाळ फुडें बेत रद्द. काल आम्ही पत्रकार परिषद घेतली आणि सगळ्यांक सांगिल्लें की आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी हे गोंयांत फाल्यां येवपाचे आसात आणि 2 दीस त्यांचो गोंया भितर दौरो आसतलो 12 आणि 13. आणि त्या निमित्तान आमचे वेगवेगळ्यो बैठका, पार्टीच्या संबंधित सगळ्यो ऑर्गनायझेशन संबंधित सगळ्यो बैठका, आमदार मंत्री हांच्या बरोबर त्यांची मिटींग अश्यो वेगवेगळ्यो बैठकांचे प्लॅनिंग केल्लें. गोंयभर बॅनर पोस्टर सगळे लावपूय चालू असलें. आज सकाळी तांचो दिल्लीच्यान फोन आयलो आणि अर्जंट राष्ट्रीय बैठक ही दिल्लीक असल्या कारणान नवीनच मंत्रिमंडळूय नवीन मंत्री शपथ घेतिल्ली आसा ते सगळे दिल्लीक आसतात आणि अर्जंट मिटींग आपयल्यो आणि ताका लागून तांचो हें आयलो की फाल्यां आनी परवा हे 2 दीस जो तांचो दौरो गोंयांत आसलो तो रद्द जाल्लो आसा. फुडली तारीख आमी ते कितें आमकां दिता म्हूण सांगले, त्यानंतर आमी तुमकांय सांगता. पण वार्गाची इव्हेंट कंपनी टेनिसन डेकोरेटर्साच्या गुदावांक उजो लागून लाखांचें लुकसाण. उजो पालोवंक मडगांव, फोंड्यां, वेर्ण्या आनी सावड्डेच्या मेळून 6 फायर ब्रिगेडी हाडच्यो पडल्यो. उजो कसो कितें लागलो कारण कळिल्लें ना. थळावो आमदार चर्चिल म्हणटा हे परिस्थितींत कंपनीच्या मालकाक सरकारान आदार करचो. आमकां सारकें 12:27 कॉल येयल्ले आनी इमिजिएट आमी टर्न आउट केला. 12:42 आमी सारकें पावना मागीर फस्ट आमची गाडी आहा ती 12:42 पावली. तेच्या उपरांत दुसऱ्या फायर मॅनेजर आहा म्हणून तेणी इमिडिएटली सेकंड टर्न आउट मागलो आमचो. मागीर दुसरी गाडी येयली. तशेंच आमी वेर्ना, सावड्डे आनी फोंडाची गाडी मागली. डेकोरेटीव मटेरियल आसता पळय ते स्टोर केल्ले आहा. पण कितें सेव बी कितें आहा जाला अजून तर एस्टिमेट करपाक मेळना. टोटल आमच्यो मडगांवच्यो 3 आनी आउट स्टेशनाच्यो 3 येयल्यो. टोटल 6 गाडी येयल्यो. सो तो भुरगो खूब लक्षात चड एपार मातसो एटलिस्ट उण्या म्हणटा ते 1.5-2 मिटर 19 वर्सां जाय. सरकारान कितलो सांगता बघा तांचे. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. गोंयांत डेल्टा प्लस काय आनीक खंयच्या वेरियंटाच्यो कितल्यो केशी आसा काय आदलोच वेरियंट आसा कांयच खबर ना. तेन्ना आमकां येतल्या वतल्यां खातीर वाशीन सक्तीचेर विचार करचो पडटलो म्हण मुंबयची देख दिवन विश्वजीत राणे उलयला. दिवचले कोविड वॉरियर्सांचो भोवमान जालो. कोंत्रादा वयल्या कोविड स्टाफाक परमनंट करपाचो खंय पयलीं विचार जातलो. दिवचले कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान दोतोर, नर्सी आनी फ्रंटलायन वर्करांचो भोवमान केलो. सुवाळ्याक आरोग्य मंत्री विश्वजीत, थंयचो आमदार सभापती राजेश पाटणेकार आशिल्लो. गोंयांत खंय कोविडाचे वेगवेगळे वेरियंट आसूं येता, सादूर रावंक जाय. आमी आमच्या राज्यांत जसो वेरियंट कसो आहा वो वेरियंट कसो आहा. साऊथ आफ्रिकन ब्रिटाचो वेरियंट आशिल्लो आनी दुसरो वेरियंट आशिल्लो. कोण म्हणटा डेल्टा वेरियंट आशिल्लो, कोण म्हणटा डेल्टा प्लस. आमकां कोणाकूच खबर ना की डेल्टा कितपत हांगा डेल्टाचे केसीस आहा काय फाटलो वेरियंटचे केसीस चालू आहा. हे नवे केसीस जे जातात ते नवे केसीस डेल्टा प्लसचे आहा. आमकां कोणाक खबर ना सद्याचे परिस्थितींत. कारण NIH लोड खूब आहा. आतांच डॉक्टरान सांगलें की आयज मिटींग जाल्ली टास्क फोर्साची. त्या मिटींगेन तेणी डिसिजन घेतलेलें आसा की हे बेगीन आमी जिनोम सिक्वेन्सिंगचे मशीन घेवंक जाय. तरेतरेचे गोश्टी आयज तुमी पळयल्यार मुंबयचे एअरपोर्टार गेल्यार 2 वॅक्सिनेशन घेवंक ना जाल्यार भायल्यान येवपी मनशाक सरळ 17 दीस इन्स्टिट्यूशनल क्वॉरंटायन चॉयस काय ना. सरळ बसीन बसयतात ते व्हरतात. ह्या तरेचे गोश्टी आपल्या लक्षात घालून आमकां विचार करचे पडटले. आमकां आमचें राज्य आमकां सेफ दवरूंक मेळटा. कोंत्रादा वेल्या हेल्थ वर्करांक परमनंट करपाचे राणे उलोवन गेलो. जे प्रधानमंत्री सांगलेले की 20% सॅलरीचे अमाउंटाचे जे कितें बेनिफीट तुमकां गावूंक जाय ते तुमकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. बेगीन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आसा की आयुश डॉक्टर आसूं काय आयुर्वेद आमचे होमिओपॅथी डॉक्टर्स आसूं काय आमचो कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसूं, कॉन्ट्रॅक्च्युअल MPS आसूं, कॉन्ट्रॅक्च्युअल नर्सीस आसूं,
म्हणजे सगळ्या लोकांना आमकां जाग्यार ट्रॅक्टर फुडले 3 म्हयने भितर घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कॉन्ट्रॅक्टर जो काम करता कोविडा खातीर जेणे काम केल्लें आसा ते मनशाक आमी परमनंट नोकरी दिवपाचो सरकाराची जबाबदारी आहा आनी सरकाराक ते करचें पडटलें आनी आमी करतले तेंचे खातीर. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. मंगेशी ट्युरिझमाच्या शॉपांचो प्रोजेक्ट तडीक लागत आयला. उक्तावण करून रोखडीच शॉपां वाडपाचें प्रियोरचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे उलयला. मंगेशी शेतकारांक सारे वाडपाची कार्यावळ जाली. शेतान ट्रॅक्टर देवूंक त्रास जाता म्हूण शेतकार प्लॅटफॉर्म मागताले. तिवूय गजाल जाग्यार घाल्या. शेतकारांक खंय मागणाय वाडपाचें आसात. मंगेशीच्या शेतकार जे आसात त्यांची एक मागणी आशिल्ली की खंय तरी आमकां शेतान मशीन देवपा खातीर जे प्लॅटफॉर्म जाय पडटा तो प्लॅटफॉर्म करपाचो, जेणे करून प्रत्येक वेळाचेर जो बांद जो आसा किंवा जो कठडो जो आसा तो मोडचो पडटा आणि मशीन देवपाक फिलम करचें पडटा. तेवूय काम आमी तांचें पूर्ण करून दिल्लें आसा. शेतकार जो आसा ताका एक थोडेशें बळगें मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज हो सारे वाटपाचो थोडोसो कार्यक्रम जावन आसा. जे आमकां इक्विपमेंट्स लागतात, जो ट्रॅक्टर लागतात किंवा मशीन लागता, येणाऱ्या काळान सुद्दां हे सुद्दां जे मशिनरी जी आसा ती मेळून दिवपाचो म्हजो ह्या सगळ्याक एक प्रयत्न जावन आसा. मंगेशी टुरिझम शॉपांचो प्रकल्प जायत आयला. उक्तावण करून थळाव्यांक शॉप दिवपाचें गोविंद उलयलो. खरें म्हळ्यार तेजे उद्घाटनाचे ते प्रतीक्षेत आसात. फिनिशींग काम उरिल्लें आसात आणि हे फिनिशींग एकदा काम जाले नंतर गाळे जे वाटप जे आसात ते नंतर तांचे कडेन डिस्कशन केल्या नंतरूच हे सगळ्यांचे काही गोष्टी आमी स्क्रुटनायज करतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. धवो तांबडो उकडो तांदूळ धरून गोंयांत आतां ब्लॅक रायसूय रोयतात. 70 शेतकारांनी ह्या तांदळांची लागवड यशस्वी केल्या. ह्या तांदळांच्या आरोग्याक खंय कितलेशेच फायदे आसात. आयर्न, एंटीऑक्सिडंट तसोच वजन कमी करूंक खंय हो तांदूळ बरो. मुंबय मार्केटांत खंय किलाक 500-600 रुपयांनी वता. खासा रिपोर्ट. शेतकी खात्याचे अधिकारी जितलो इंट्रेस्ट घेतात तितलो शेतकारांक फायदो. 70 खात्याच्या मदतीन शेतकऱ्यांनी काळो तांदूळ रोयला. मुंबय सारखे मार्केटातय खंय 500 ते 600 रुपया किलो हो तांदूळ विकतात. हे ब्लॅक रायस जे आसा हेचे खुबशे बरे फायदे आसा. म्हणजे ते एंटीऑक्सिडंट, लॉस ऑफ एपिटायट म्हणजे वजन कमी करपाक, डायजेशन करपाक, तशेंच आयर्न कंटेंट बाकीचे आमचे उकडे रायसा पेक्षा हेतून चड आसता प्रमाण. सो हे जर प्रमोट केले जाल्यार आमी म्हणटा की डायबिटीज जे प्रमाण आसा तेचें सुद्दां प्रमाण खूब कमी जावंक शकता. अशे हेचे एक 20-25 तरेचे वेगवेगळे फायदे आसात जेणे करून हे जे ब्लॅक रायस आसा हे आमी 70 खुबशे प्रमाण प्रमोट करूंक शकता. हेचो जर तुमी बॉम्बे मार्केटान जर प्रायस चेक केलो जाल्यार तो 500 ते 600 रुपये किलो तांदूळ ह्या रेटीन विकलेले आसा. हे जे आमी आतां भात लास्ट इयर नानेलेच्यान घेतलेले ते आमी 300 रुपये किलोच्यान भात विकत घेतले आनी हेंकां दिल्ले. जे 2 प्लॉट आमी अशे ह्या वर्सा केल्ले आसा. शेतकारांक खंय नवीन प्रयोग करपाक कांयच हरकत ना. सरकारान बरो मार्केट प्रेस घेवन दिवचो. जर शेतकरी जर वयर सरतलो जायत आयज आमकां मार्केट मेळपा जाय हें सरकारान ध्यानान धरपाक जाय. आनी आयज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तेंच्यांनी सतर्क रावपाक जाय. जी लुकसाण आमच्या शेतकऱ्यांक भावाक जाता तेचेर लक्ष दिवन आमच्या शेतकऱ्यांक ज्या ज्या भागांत शेतकरी जे आमचे काम करीत आसा, शेत लायता जावं आनी तरी ते बागायती करता तेंचेर लक्ष दिवन तांकां खंय तरी बेनिफीट तेन्नाच तो शेतकरी जावं खंयचोय तरी भुरगो फुडें येतलो. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. बाळ्ळी कुंकळेचो वावुरपी प्रशांत नायकाची सुमार 200 समर्थकांक घेवन आपांत एंट्री. आमोण्या आरोग्य खात्याच्या जमनीर मिनी आरोग्य केंद्र बांदपाची पंचायतीची मागणी खंय सरकारान मान्य केल्या. वेर्णा इंडस्ट्रियल असोसिएशनाचे रुप्या महोत्सवी वर्सा निमतान कोविड वॉरियर्सांचो भोवमान जालो. गोंयभरच्यो एक खबरो. म्हाका एक तुमकां सांगू दिसता जेन्ना बीजेपी गोंयांत आयिल्ली तेन्ना आमचो श्रीपाद भाऊ एक फियेड घेवन भोंवतालो तेन्ना बीजेपी म्हळ्यार कोणूच करनासलें तेन्ना कोणूच लेखनासलें. आज आम आदमी पार्टीचे तरी लिडर एज्युकेटेड लिडर आज जे मार्गदर्शन करतात पूण त्या टायमार बीजेपी कोणूच हें करनासलो धांवडोन घालताले. पूण आज आम आदमी लोकांनी मानून घेतले आसा. एक पीपल्स मूवमेंट जो गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी चला रही है, जिस तरह से गोवंस को पिछले इलेक्शन में जीत किया गया, कांग्रेस पार्टी के 13 MLA
पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए। आज एक लोकल गोवन एक नॉर्मल फैमिली चलानी बड़ी मुश्किल हो गई। आणि आमी एक पंचायती थ्रू एक रेजोल्यूशन पुटअप केल्लें आहा की जी वयर हेल्थाची जागा आसा ते जाग्यान आमकां एक मिनी हॉस्पिटल दोतोरान बांदून दिवचें आनी दोतोरान आमकां सांगलां की तें हॉस्पिटल बेगींतल्या बेगीन जे विथ कोलॅबरेशन ऑफ वेदांता तें हॉस्पिटल बेगींतल्या बेगीन जातलें म्हणून। डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत किंवा आता न्यूली आमची लायब्ररी स्टार्ट आहा संत तुकाराम कल्चरल असोसिएशन लायब्ररी ही आम्ही त्याकडे मागणी केली की गावांना एक 2 लायब्ररी आसच्यो म्हणून आणि ती मागणी आमची त्यांच्यानी पूर्ण केली आसा। जी आमची गांवची शेती जावपाक जाय म्हणून खरें जे बांद आतां ते करता पळय ते बांद लायफ टायम उरतले। This COVID scenario was a very trying time for everybody. It's not only industry, local people, government, everybody at a trying time. But it brought all of us together. Pandemic has sort of put a break and also has taught industry how to operate, So usually industry was always after achieving some goals and all. And this life-threatening situation of pandemic has made industry realize that they are also a part of a society. Government, public and industries have to coexist. They have to cooperate each other. If industries don't get support from the government and from the public, they can't carry on their business. बुलेटिन इतल्यार सोंपता। प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात। वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात। बी प्रुडंट। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।